काणकोणचो आदलो मंत्री आमदार रमेश तवडकार लोकसभेक रावता। लोकसभेचे इलेक्शन अपक्ष म्हणून लढोवपाचें ताणें थारायलां। कितलेशेच पक्ष खंय ताजे कडेन उलोवप करतात, पूण सध्या तरी अपक्ष म्हणूनच तो फुडें सरला। येता त्या 2-3 म्हयन्यांत वेंचणुकेची स्ट्रॅटेजी थारतली म्हूण तवडकार उलयलो। विजय पै खोताक लागून बीजेपीन तिकेट कापल्या उपरांत रमेश बीजेपींतल्यान भायर सरिल्लो। लोकसभेच्या इलेक्शनाक हांव कॉन्टेस्ट करतलो हें हांवें डिक्लेअर केलें आनी त्या अनुशंगान हाजे पयलीं सुद्दां म्हणजे लोकोत्सवाच्या निमित्तान हांवें पूर्ण सावथ गोवा सगळ्या भागांनी वचून की निमित्त धरून लोकोत्सवाचें पण लोकांची बाबा म्हज्या संदर्भात कितें मत आसा की ह्या विशयी हांवें चर्चा त्या वेळाचेर केल्लें आनी त्या वेळाचेर लक्षांत आयलें की लोकांची म्हजे कडेन एक की हांव राजकारणाक आसपाक जाय, पॉलिटिक्सांत आसपाक जाय ही भावना लोकांनी म्हाका व्यक्त केल्ली आसा की लोकांची म्हज्या संदर्भांतले जी एक भावना त्या वेळाचेर पळोवपाक मेळ्ळी। त्यामुळे की हांवें निर्णय केल्लो आसा किंवा सगळे कार्यकर्त्यां कडेन उलयल्लो आसा आनी त्या वेळाचेर सगळें हांवें लोकसभेचें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता। हांवें खंयच्याच टिकेटीचेर असो न्ही, हांवें इंडिपेंडंट निवडणूक लडयता असो पळय गेला की फुडें जशें वता की त्या अनुसार हांव पळयतलो की आत्तां हांवें एक इंडिपेंडंट निर्णय घेतलो आसा। अजुनूय वेगवेगळ्या पक्षांचे जे लोक आसा की तांची चर्चा म्हजे कडेन चालू आसा की त्यामुळे हांवें म्हजो एक निर्णय घेतलेलो आसा की हांव इंडिपेंडंट निवडणूक लडयतलो। की त्या दृश्टिकोनान हांवें प्रयत्न सुरू केलो आसा की फुडल्या येणाऱ्या सादारणच्या 2-3 म्हयन्यां उपरांत की सविस्तर स्ट्रॅटेजी वर्कआउट करून काम पूर्ण सावथ गोवा मतदारसंघ प्रवास करतलो। बांबोळे मिलिटरी कॅम्पा कडेन बस परतली। चालीर आसतना टायर पंक्चर जाल्ल्यान खंय ड्रायव्हराचो बसीवेलो कंट्रोल गेलो। ह्या हायवेर मार्ग रुंदीकरणाचें काम चल्लां। कंट्रोल गेलो आनी बस परतून रस्त्या कडेन खणिल्ल्या चरांत पडली। बसींत 5-6 जाण आशिल्ले, ते बऱ्यान साल्वार। बस खंय कन्स्ट्रक्शनाच्या कामगारांक पावक वताली। बांबोळे मिलिटरी कॅम्पाकडे बस परतली। चालीर आसतना टायर पंक्चर जाल्ल्यान खंय ड्रायव्हराचो बसीवेलो ताबो गेलो। ह्या हायवेर मार्ग रुंदीकरणाचें काम चल्लां। कंट्रोल गेलो आनी बस परतून रस्त्या कडेन खणिल्ल्या चरांत पडली। बसींत 5-6 जाण आशिल्ले, ते बऱ्यान साल्वार। बस खंय कन्स्ट्रक्शनाच्या कामगारांक पावंक वताली। गिव ए कमर्शियल ब्रेक।